आख्या देशाक तशेंच आख्या जगभरान गोंय हें एक पर्यटन थळ म्हूण फामाद आसा। गालजीबाग दर्या हो काणकोणचो सगळ्यात म्हत्वाचो आनी नितळ दर्या, पूण आतां तो धोक्याचो जाला। दर्यादेगे भोंवतणी खूब कोयर आसा, तशेंच मुळासकट पडिल्लीं झाडां दर्यादेगेर अजुनूय तशींच पडिल्लीं आसात। ट्युरिजमान कोट्यांनी पयशे मोडून KCIC म्हूण एजन्सी नेमल्या ती सगळे दर्यादेग निवळ दवरपा खातीर, पूण ते करतात तरी कितें? डायरेक्टर आनी ऑफिसर सगळे खंय न्हिदल्यात असो प्रश्न जनार्दन भंडारीन विचारलो। हो दर्या कित्याक निवळ ना अशें विचारल्यार कामगारांक 1 म्हयनो विसव दिला म्हूण सांगतात। तांच्या कॉन्ट्रॅक्टान फकत गिमान काम करप आनी बरयला काय कितें अशें बाकीच्या दिसांनी सुटी दिवप काय कितें हाचेर जनार्दन भंडारीन काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यां वांगडा निरीक्षण केले उपरांत तिडक उक्तायली। आज टुरिजमान हांव एक वेगळी एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा करोडांनी पयशे दिवन KCIC म्हण। कित्याक हे आमचे सगळे गोंयचे बीच जावं प्रामुख्यान काणकोणचे सगळे बीच ते क्लीन दवरपाक जाय, टुरिस्टांक येयल्यार कसलोच त्रास जावपानाच म्हण। पण आज ह्या बिचाची परिस्थिती भयानक, महाभयानक। आज तेजें कारण म्हळ्यार हांवें तें विचारलें बाबा बीच कित्याक क्लीन ना, तेमी सांगपाक लागले आमगे स्टाफ लोकल आमचे हांगा कामां आसा ते क्लीन बीच क्लिनिंगाक तांकां ब्रेक दिला म्हण। अरे तुमकां कोणी ब्रेक दिवपाक लायला? टुरिजमाक कॉन्ट्रॅक्टर आसा पावसांत ब्रेक दिवप आनी गिमाकच काम करप? तुमकां 12 म्हयने न्ही तो कॉन्ट्रॅक्ट? तुमची ड्युटी कितें? बाबा समज ते समज करना, टुरिजमाचे डायरेक्टर कितें जाला न्हिदलात, ऑफिसर न्हिदलात, तेजी ड्युटी न्ही हांगा येवन पळोवप, मॉनिटरींग करप। हे लोकल हांगची लोक दिसावड्या खातीर कितें काम करून खावपी आज तेजी बेकार जावन तेंची घरा कडेची परिस्थिती वायट जाल्ली आसा। आनी आतां आमकां कांयच फॅसिलिटी ना, एक फर्स्ट एड ना, कांयच ना। दुसरें म्हळ्यार लीव ना। 20 दिसान ती दृश्टी कंपनी आसतना आमकां 20 दिसांनी एक दीस लीव दिताले। बरो ना जाल्यार आमकां कांयच फॅसिलिटी ना। आतां आमकां ह्या कंपनीन गेल्या त्या वर्साक ब्रेक दिल्लो, आमी पाटणे वचून इश्यू करून येयल्ले आनी आतां परत ह्या बिचार बीन थळपण बिचार दोनूय बिचार आमकां एक म्हयनो ब्रेक दिला।